राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. पण फाल्यां कोणी तुमच्या भितरलो आमच्या भितरलो गोंयकार खंयचो सामान्य गोंयकार आसूं येता ताका हांगा हाडटले ते ज्या एक्युजदान ताका पळयलो ताजेर तुमी सेक्शनां लायली हाजी बेलेबल सेक्शनां लागून तो सुटलो. And now you want to harass a politician just because I'm in opposition and making a noise? I don't think this is the right way. I think Goa should come out in this. आज म्हज्या घर कोणी आसपाक शकता फाल्यां. तुम्ही म्हटले की हायकोर्टाने वयतले तेजे तुम्ही फुडें पळयतले कितें ना म्हाका हें जर हॅरेसमेंट अशें चालू उरत जाल्यार आय हॅव टू फायंड अ रिकोर्स कोर्ट. की जाधव कमिशन ऑफ इन्क्वायरीन सांगलां की स्पेशल कोर्ट्स करचे म्हणून लँड ग्रॅब केसींनी. हे स्पेशल कोर्ट सगळो प्रमोद सावंत सरकार करपाक तयार ना. हाजो अर्थ कितें जाता की लँड ग्रॅबान BJP इनवॉल्ड आसा. डेडिकेटेड कोर्ट्स ते करनात, डेडिकेटेड पब्लीक प्रोसिक्युटर ते करनात. एक्युज्ड आहा ताका चेकआउट करपाक दिता. जो मनीस मेन एक्युज्डाक घेवन वता ते मनशाचेर अशी सेक्शन्स घाल्या जी कोर्टान ऑब्जर्व केल्या की ही सेक्शन सगळी बेलेबल आशिल्ली. म्हळ्यार हें पयलेंच फिक्स जाल्लें की हे मनशान व्हरून ताका चेकआउट करपाचो, व्हरून पावोवपाचो आनी ताका मागीर तांणी पुलिसेन सोडपाचो आनी तो मानिकोमान धाडपाचो कित्याक तकली सारकी ना. हें सगळी स्क्रिप्ट पयलींच बरयलेली. आनी आतां जो विसल ब्लोवर आहा आमचो अमित पालेकर हो विसल ब्लोवर कितें हाचे कडेन एविडन्स आयले की एक्युज्ड असो म्हणटा म्हणून एक्युज्ड म्हणटा की आपल्याक CBI कस्टडीन घालचो म्हणून की गोंयचे पुलीस प्रमोद सावंताचे पुलिसाक आपूण पातयें ना. हें तो सांगपाक गेल्ले मनशाक पुलीस स्टेशनार आपयतात. पुलीस 100% जबाबदार आसा. आता पुलीस डिपार्टमेंट कोणा अंडर येता? पुलीस डिपार्टमेंट म्हणटा ते होम मिनिस्टर अंडर येता. सो BJPच्या अध्यक्षान सांगला की गोंयच्या मुख्यमंत्री जाणे होम डिपार्टमेंट जे आसा ते सारखे चलना. लॉ अँड ऑर्डर इज टोटल कोलॅप्स.